म्हादय वाटोवपा खातीर मुखेलमंत्र्यान फुडाकार घेवचो आनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीक मेळपाक वचपी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळात आम आदमी पक्षाचो समावेश करचो अशी आपाच्या फुडाऱ्यांनी मागणी केल्या। आल्तीन मुखेलमंत्र्याच्या बंगल्या भायर निदर्शनाक केल्या उपरांत म्हादय वाटावची म्हण आपाचे मुखेलमंत्र्याक निवेदन। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। दातारान स्टेटमेंट केले इंटरव्यू की आपण गोयच्या गव्हर्मेंटच्या इन्स्ट्रक्शन प्रमाणे पुढे अपिलाक वचूना। ते मुद्दाम जाप विचारपाक आमी सीएमाक आयिल्ले। सीएमाक मेळून आमी एक निवेदन दिवपाक आयिल्ले की सीएम जो आसा गोंयचो ते गोंयकारांची हित पयलीं पळोवपाक जाय, गोंयच्या राज्याचें हित पळोवपाक जाय। आमी तेन्ना मेळून आयले ताका तेन्ना मुद्दाम डिमांड केले की ताणें सीएमाक फाटीं स्टेटमेंट केलो की आपूण सेंट्रा कडेन ऑल पार्टी डेलिगेशन वतले। सो वी डिमांडेड आम आदमी पार्टी शूड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द डेलिगेशन। दुसरें आमी सदां म्हणलेलें आसलें की म्हादय जी आवय आमची आसा सीएमू म्हणटा तेन्ना म्हादय प्रोटेक्ट करप एकदम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी खंयच्याय गव्हर्मेंट गोंयांत आसा ताका। ताणें फूल जो गोंयचो हीत आसा, गोंयकाराचो हीत आसा तो ताणें प्रोटेक्ट करपा जाय। हें निवेदन आमी परत सांगून दिलें की दातारान स्टेटमेंट केला की मुखेलमंत्रीन दातारान गोवा गव्हर्मेंटच्या डायरेक्शन प्रमाणे फुडें केस लडोवना, अपिलाक वचूना। तर आमी परत तें निदर्शन हाडलें, सीएमान आपलें सांगलें की तुमी विचारा सीएमाक कितें तें। पण आमी परत हें सांगून आयले की वी शूड बी पार्ट ऑफ द डेलिगेशन नंबर 1। नंबर 2 गोंयच्या सरकारान गोंयच्या लोकांचें आनी गोंयच्या राज्याचें हित प्रोटेक्ट करपाक जाय। सीएमाक तुमकां कितें सांगलें? सीएमान ताणें डेफिनेटली कन्सिडर करता सांगला दॅट वील बी पार्ट ऑफ द डेलिगेशन। आनी बाकीचे ताणें सांगलें ते विधानसभेन स्टेटमेंट केल्लें की आपणें सॅलिनिटीचेर उलयलो, बाकीचे सांगलें आनी आपूण प्रोटेक्ट करता अशें आमकां आश्वासन दिलां। पण अजून पर्यंत खरें जाल्लें ना। आश्वासन हें सांगत आयिल्लें आसा, गेली 2-3 वर्सां तेंच चल्लां।